संतोषन उल्हासन गीता गायना तुझे सशी पावल्या अर्गा पाठो कायल्या बली भेटो जमल्या संतोषन उल्हासन गीता गायना तुझे सशी पावल्या अर्गा पाठो कायल्या बली भेटून जमल्या. मगळ भाव भयणीनो पवित्राच्या देवस्तुतीक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन निमित्याचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर विशेष करून मागे. देवान फाटल्या दिसान आमकां बरो पावस फोव केला त्या पासून अर्घ दिता आसतना फुडल्या दिसांनी बरो पावस आमकां फोव जावं दी म्हणून आमी विशेष करून मागया. हे संदर्भार ह्या हप्त्यांत क्रिस्तांव आमची भाव भयणींनी तांची फेस्तां आचरण करता आसतना आमच्या देशांत शांती समाधान संतोष रास जावं दी म्हणून विशेष करून ह्या संदर्भार तांच्या खातीर आमी मागया. आज विशेष करून देवान आपणा केल्या उपकारां अर्घासन भेटयता हे मिसाचें बलिदान भेटयतात फाबियन जेसी मेंडोन सदवा कातार. तशेंच आज आपलो जल्माचो दीस आचरण करच्या वखता देवाक अर्घासन भेटयतात रेमी आनी एंड्रियास विलियम होर्ता. तांचो जल्मा दीस दोगांय आज आचरण करच्या वखता सिरसी तांचे बसोती विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाचेनो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जिवनांत वांटेली जावंक आमी सोम्याची वेदी भोवारी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां देवाची दयाळाय अनुभव करूंक आपोवणें दिता. देव आमचें उणेपण बक्षिता आनी ताची काकुळट आमचे थंय दाखयता. ती काकुळट अनुभव केल्ल्या आमी सर्गींचे राज आमचे मदें आसा म्हणलें सत हेरां थंय परगटया. मगळ भाव भयणीनो देवाची काकुळट आमचे थंय आनी आमी ती काकुळट एकामेका थंय वांटून सर्गीचें राज आमच्या मदें आसा म्हणलें सत परगटूंक जाय म्हणलें सत आयच्या सुवातेंत आमकां दिता. आयची देवस्तुती आमकां दिता. ह्या सतकाल आमचें जिवीत रुता करूंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवत बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी देवा लागचें आनी एकामेका लागचें वखसणें मागून नितळकाळ सामोनारी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. सोमी तुजी काकुळटा परमीत ह्या काकुळटीचो आमी अनुभव केला पूण ह्या काकुळटीन जिवंक आमी सलवल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापावन बक्षणें मागून म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळट दाखय. तुजी काकुळट तिजो निमाणो स्वास आसता पर्यंत मात्र न्ही आजून पर्यंत मनशा कुळाचेर देवन आसा. ही काकुळट आपणायलेली आमी ती काकुळट वांटून घेवंक सुखोन पडल्या. बक्षणें मागून म्हणटा हांव सोम्या दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमची तुजी काकुळट दाखय. मगळ जेजू एकामेकाच्या मोगांत आमी जियेसय ती काकुळट वांटून घेसय सर्गेचे राज प्रगट करीसय म्हणून दिताय.
आमचो स्वार्थ आमचो राग आमचो द्वेश दैत्याच्या दुखा कारण जाल्लो आसा पश्चातापावतो सोम्या मोक्षणे मागून म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय दया दाखय सर्वेश्वरा आमचे तुझी काकूळ दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळ करून आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्पुरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया एगडी बरदोळे दंप्या आमच्या आमच्या गरजां खातीर तेजा खातीर भेटोवया जिगरा ते घेवन मिसाचें बलिदान भेटयता हांव ते हृदया बसोत आमी मागया देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा पवित्र सभेचे सगळे नियम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायलां तुज्यो आजना पळोवन सासनाच्या जिविता पावोवंक आमकां फोव कर आमच्या समयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप राग आनी क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नश्ट्यो तरी पत्की ताका वेंग मारता सर्वेस्पोर परीकपण घेतल्यांचे परीकपण घेतालो कित्याक तो ताच्या पेल्यांचे लेख दवरता तुज्या पेल्यान तुका केल्ल्यो अन्याय बक्षी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजीं पातकां बगसतलीं एक मनीस दुसऱ्यांचो राग दवरून आसा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकुळट कशी मागोवंक जायत आपणा सारक्या मनशान तो दया दाखयना जाल्यार आपल्या पतकाचें बक्षणें ताच्यान कशें मागोवंक जायत मासा रगताचो जाल्यार तो राग दवरून रावत जाल्यार ताच्या पतकाचें बक्षणें ताका कोण दीत निमाणे वस्तूचो उगडास दवर आनी दुस्पान गाय सोड तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास दवर आनी आज्ञा पाळ आज्ञाचो उगडास दवर आनी तुज्या पेल्यांचेर रागार जाय नाका मावन्न ताच्या सल्ल्याचो उगडास कर आनी अपराध्यांची पर्वा करिनाका झगड्यांतावन पयस राव आनी तुजीं पातकां उणें जातलीं कित्याक रागेश्ट मनीस झगडीं उपजायता पातकी इश्टागात तुटयता आनी शांतीन जियेतल्या मनशा मदें
दुस्मान गाय उत्पन्न करता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Servești să glos, când volo ani dăiar, Racurum săvcas, ca cultină par. Servești să glos, când volo ani dăiar, Racurum săvcas, ca cultină par. Ît mi-amucea सर्वेश्वरा घडसी जीवा मुझा ताचे पवित नाव नावार आत्म्या मुझा सर्वेश्वरा घडसी आणि ताचे सर्व उपकार केदींच विसरू नाका. सर्वेश्वरचो ग्लोस कोण व्हडो आनी दयाळ, राखून सवकास काकुळटीन पार. तो सर्व तुझे अपराध बक्षिता, सकट पिडांक वखद दिता. पोडांतलो तुजो जीव तो राखता, मोगानी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेश्वरचो ग्लोस कोण व्हडो आनी दयाळ, राखून सवकास काकुळटीन पार. सर्वेश्वरचो ग्लोस कोण व्हडो आनी दयाळ, राखून सवकास काकुळटीन पार. सांव पावलो रोमाघरां बरयल्ले पत्रांत ते वाचप. भावा भयणीनो, कित्याक आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मरना. आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार तेय सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच. कित्याक जिवंत आसलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जाय म्हणून क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. देवाचें उतारें. Alleluia, 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 alleluia. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वस्व तुमचे सोबे आसूं. भगवान मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका तवळ पेद्रून जेजू सस्यन विचारलें, सोम्या म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बक्षिसय? 7 पावटींगी. जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्ही, बगार 70 पावटी. सर्गींचे राज्य अशें म्हणून येता. एकरायान 1 पावटी आपल्या साकरा लागचें लेख घेवंक कशी वेली. लेख घेवंक धरलें तितलेंच कोरोडांनी ताका देवें आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नासलें देखून ताका ताच्या बायले भुरग्यांक आनी ताचें म्हूण आसलेलें सकट विकूंक जाय म्हूण ताच्या दुनियाची हुकूम जाली. तवळ तो साकोर दुनियाच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसूद दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून पराती लागलो.
धनी साकराचेर मोवाळ्ळो आनी ताचें रीण माफी करना ताका वसूंक सोडलो. पूण वो साकर भायर गेलो तितलोसो मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकर. ताणें हाका 100 रुपया देवें आसलें. हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हळें, म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर. तवळ तो सांगाती साकर हाच्या पांयां पडोन म्हाका थोडी पुरसोत दी, तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत ती लागलो. पूण वो साकर आयकना जालो. मात्र न्ही ताचें रीण फारीक करीसर हाका ताणें बंदींत दवरयलो. घडली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाली सगळी गजाल ताणें येवन आपल्या धनयाक कळयली. तवळ धनयान त्या साकराक आपणा हुजीर आपोवन धाडून म्हळें, नश्ट्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं परातलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करी जाय आसली न्हय. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आसलेलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसबचे अधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या बाबाक काळजांतावन बक्षिनान जाल्यार तुमचो सर्गेचो बापी तशेंच करतलो. जशें तुमी तुमच्या बाबाक काळजांतावन बक्षिनान जाल्यार तुमचो सर्गेचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. देवाचें उतर हें क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचीं वाचपां देवाच्या काकूळते विशांत उल्लेख करतात. आनी ती काकूळट आमी कशें आपणायची आनी ती काकूळट कशें आमी वांटून घेवची म्हणल्या विशीं आमकां समजयतात, आमकां एक उजवाड दितात. सिरकाच्या आयच्या पयल्या वाचपांत थंयसर आमी आयकता राग आनी क्रोध हे दोनी नश्ट्यो वस्तू. राग आनी क्रोध केदिंगस बऱ्यो न्ही. रागाच्या वेळार आमी उलयल्लीं उतरां कितें जायते फावटी हेरांचीं काळजां बेसूंक कारण जातात. देखून हो राग तो भारी डेंजर म्हणटात. राग भारी मारेकार. देखून हो आमचे ती राग आसूंक नजो. राग आयलो जाल्यार आमी तो सोंसून उरयचे, तोडवून उरयचे. रागाच्या वेळार आमी केदिंगस उलोवंक नजो. राग देखून ह्यो राग आमचे थंय सडावत आसा, सगळ्यां थंय आसा राग. थोडे फावटी शॉर्ट टेम्पर म्हणटात न्ही की इगत्त पडी राग येवचो न्ही की इगत्त पडी राग येवचो थपक्क उलोवचें मागीर बेजार जाता. पूण जाल्यार हेरांची काळजां मनां तोडतात. पूण तो राग थोडे फावटी जायत्यांक दुखां कारण करता, जायत्यांक बेजाऱ्या कारण करता. पूण हो राग आमचे ती आसो आमी जाणा जावंक जाय आनी तो राग जाता तितलो आमी नियंत्रणांत हाडचे प्रयत्न करूंक जाय. पूण थोडे फावटी थोड्यांक राग येता, क्षणीक मात एक घडी राग येता टप्पा, मागीर ते राग आसना, मतीन दवरनात राग, काळजांत आसना आनी ताणें केल्ली चुकी उडास उरना. तसलो राग थोडे फावटी तो मणी ओडणिल्लो सो. पूण थोडे फावटी आसा मुखार बरें आसा म्हूण दाखयता उलयता, भितरले भितर राग आसा. राग तो कसलो राग गोत्ता, गोबरांत आशिल्ल्या उज्या बरी, गोबरांत आशिल्ले उजो गोत्ता तुमकां आं गोबरांत बुदी मुच्चिता केंडा म्हणटा तो भायर दिसना गोबरत तो म्हणो आत गेलो जाल्यार भितर इंगळो आसा. तशें जाल्यार टायपाचे व्यक्ती आसात, मुखार भारी बरे आसात, तुजे उलयतना गोड गोड मोव 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 मोव, भितरल्या भितर तो राग राग बुदी मुच्चिता केंडा जाता म्हळ्यार उजो दांपलेल्या गोबरा बरी ती आसा भितर भितर. तो भिरांकूळ मारेकार, तो भिरांकूळ मारेकार आनी तो राग केदींकच आसूंक नजो. तो राग हेरांचें जिवीत नाश करतो तसलो राग, बोगसाणें नातलो तसो राग आनी तो राग आसूंक नजो. आनी तो राग आसा म्हूण तुका बगता जाल्यार
तुवें बलिदानी भेटोंक नजो बलिदानी भेटोंक नजो काणी करपोंक नजो तुवें वचून पयलें राजी जायचें काळजांतलो राग पुरा भायर घाल्ले तुवें राजी जावन मोगान येजय आनी मिस्टरचें बलिदान भेटयचें तवळ तें बलिदान देवा मानता हो राग देखून जेजू म्हणटा तुमी रागार जावचें न्ही रागार जावचें कित्याक देव रागार जावं सवकास थोडे पटी देवान रागाक लागून कांय इल्ली शिक्षा दिल्ली आसा पूण तो राग ताणें दवरनो उज्या बरी केंडा बरी दोन शिवंक ना तो कळ्ळी थोडे पटी इस्कलान मास्टर सूख केल्ल्या वेळार पयलें कान उडयताले न्ही पेंगांनी न्ही आत्तां आगो दिलो म्हणून कान उडयताले एक घडी मात मागीर मास्टराक उडासूर नासलो तशेंच देवाचो राग देवाक कितें उडासूर ना देवाक कितें तो उडासान दवरना देव देखून म्हणचें देव कणवळो आनी दयाळ सर्वेस्पर्शकुलोस कणवळो आनी दयाळ राग करूंक सवकास राग करूंक सवकास तो राग केलो जाल्यार तो राग ताचेर शाश्वत उरना थोडा क्षणीक राग देवाचो काकुळतीचो तो काकुळतीन आपार बोगसूंक सदांच तयार असलो देव पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हो राग आमकां जायते फावटी संबंद तुटयता हो राग आमकां जायते फावटी आमच्या मोगातावन पयस करता हो राग केदींच बरो न्ही देखून आनी क्रोध आसा क्रोध राग इंगड क्रोध म्हळ्यार कशें क्रोध म्हळ्यार तातूंत क्रोधांत राग आसा हगे आसा फरीकपण आसा तीन संगती आसात क्रोधांत राग हगे फरीकपण आनी क्रोध आयलो म्हणटाना आमी कामता मुकलो कोण म्हण दिसना मुकलो बापूय म्हण दिसना मुकलो आवय म्हण दिसना मुकली भयण म्हण दिसना मुकलो भाव म्हण दिसना मुकलो पूत म्हण दिसना धूव म्हण दिसना आतां मेळिल्ले मारता क्रोध थोड्यांक क्रोध कंट्रोल जायना आमच्या समाजांत थोडीं गणितां जाल्लीं आसात क्रोधाक लागून सुरी घालून जिवेशी मारलें आसा न्ही गे क्रोध आमच्या सेनेन्स सुरी घालून घोवाक बायल सुरी घालची क्रोध भिरांकूळ क्रोध थोडे पटी तूं क्रोध आमच्या समाजान पळयता हांव मोबायल दिनातल्याक भयणीक सुरी घालून जिवेशी मारलेले आसा सोरो दिनातल्या खातीर बायलेक खंयच्यान तोणक्यांत वा कुलितांत मांडो फुटोवन जिवेशी मारलेलो आसा गोवान कळ्ळें गे एडिक्ट जाल्ल्या पुताक पयशे दिनातल्या खातीर वा बापायक सुरी घालून जिवेशी मारलेले आसा पुतांनी आवयची आस्त दिनातल्या खातीर संपत दिनातल्या खातीर आवयक सुरी घालून जिवेशी मारलेलें आसा लगड काडलेलें आसा आपणाचो मोग आपणावंक क्रोधान भरलेली दूं आवयक आनी बापायक जिवेशी मारलेलीं गणितां समाजांत आमी पळयल्लीं आसात क्रोध त्या क्रोधाक एक घडीभर कांयच दिसना आनी तो भिरांकूळ मारेकार आनी क्रिस्तांव जाल्ल्यांनी तो क्रोध धरूंक वचूं नजो क्रोध आसूंक वचूं न्हू कित्याक आसूं नजो कित्याक म्हळ्यार आमी देवाचीं भुरगीं देखून आयची किर्तन म्हणटा कितें सर्वेस्पर्शकुलोस कणवळो आनी दयाळ राग करूंक सवकास काकुळतीन आपार आनी ह्या देवाची भुरगीं जाल्लीं आमी सगळे कणवळे आनी दयाळ जावंक जाय राग करूंक सवकास जावंक जाय आनी काकुळतीन अपार जावंक जाय तवळू आमी सोम्याचे पाटलावदार क्रिस्तांव म्हणून दाखोवन दिवंक जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो राग आनी क्रोध दोनी वस्तू नसच्यो देखून पातकी मनीस रागाक आनी क्रोधाक वेंगता रागाक आनी क्रोधाक पातकी मनीस कोण पातकी मनीस देवातावन पयस केल्लो देवाचो पाटलाव करिनातलो देवाचे उपादेश पाळिनातलो देवाचें उतर आयकनातलो मनीस पातकी आनी हो मनीस रागाक आनी क्रोधाक वेंगता तर आमी जर तर रागाक आनी क्रोधाक वेंतावंक जाल्यार आमी पातकी देवाचें संबंद आमकां ना देवाचें उतर आमी आयकना देवाचे उपादेश आमी मानून घेना देखून आमचें तें क्रोध आनी राग तो थंयसर चडटा वाडटा आनी आमी क्रोधाक आनी रागाक वेंगता आनी ह्या मुखांतर आमी पातकी मनशी जाता देखून हो सर्वेस्पर फरीकपण घेतल्यांचें फरीकपण घेता देवा मुखार
आमी चॅलेंज करूंक गेल्यार देव आमचे ती चॅलेंज काडून घेता देखून फारीकपण देखून कित्याक तो पातक्यांचे लेग दवरता थोडेपणी लेग दवरता तुवें कितलीं पातकां तुमी बी कोटा तुळकू दिला म्हणटा पळय आं तुजे पातकांचे कोळसो भरल्या उपरांत तूं बुडतो लोयत दोरी लांब सोडटा म्हणून देव म्हाका दयाळ काकुळदार म्हणून हांवें पातक करचेंच न्ही देव एक दोरी फाटी वंडरतलो पूण तो केदाळ आमकां बोगसूंक तयार आसा पाटी आयलेल्यांक परिवर्तन जालेल्यांक बोगसूंक तयार आसा देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो झगड्यांत पयस रावूंक आमकां देव उलो दिता आनी ह्या मुखांतर आमची पातकां उणी जातलीं कित्याक रागिश्ट मनीस झगडी उपजायता पातकी इश्टागात तुटयता रागिश्ट मनीस झगडी उपजायता इश्टागात तुटयता संबंद तुटयता आनी शांतीन जियेतल्या मनशा मदें दुस्मानकाय हाडटा कुटुंबां थोडे बडी अशें घडटा जागे खातीर वाटे खातीर कांय इल्ली केस न्याय बी आसतना कांय थोडे मदें रिकतात राग दवरतात रागांत झगडीं जातात झगड्यांत दुस्मानकाय उपजता दुस्मानकाय उसपोवन एकामेकाची तोंड पळयनात एकामेका उलयनात संबंद दवरिनात घरा कसलेंय कार्य जाल्यार तांकां आपयलें जाल्यार ती येनात अशें राग भितरल्या भितर दंपून दवरलेल्या इंगळ्या बरी गोबरान दंपून दवरलेल्या इंगळ्या बरी तो मारेकार आनी ह्या रागा वरवीं आसची तो क्रोध तो आनिकी मारेकार ह्या दोनी संगतींत हांव आमी अलग रावूंक जाय म्हणून देवाचें उतर आमकां दिता कित्याक म्हळ्यार आमी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो उस्वास काडटा जाल्यार आमी हांगा बसून आसा जाल्यार आमी जियेता जाल्यार देवाच्या अपरमीत काकुळतीन जियेता आयच्या सुवार्थेन पळयलें देव म्हणया देव आपल्या नौकरांचे पुरा लेखपाक घेवन आसा एकलो दोनी कारबारी आपल्या सगळ्या नौकरांचे लेखपाक म्हळ्यार थोडे एडवान्स काण घेतात थोडे पयशे रीण काण घेतात तांचे पुरा लेख काण घेवन आसतना एकलो करोडांनी धनयाचें रीण व्हरून गेल्लो मनीस देव धनी आपयता आनी म्हणटा तुजें करोडांनी देवें आसा आज दिता फाल्यां दिता म्हण सतयताय दिनाय देखून तुवें दिसय नांतर तुका तुज्या बायले भुरग्याक सगळ्या बंदेन घालून विचार करता आनी तो वळतो पांयां पडटा आनी म्हणटा म्हजे लगे कांय ना पुरा नुकसान जालां कांयच ना म्हाका थोडी पुरसत दी प्रयत्न करता जाता तितलें फारीक करूंक प्रयत्नाक पळयता धनी बरें जाणा आनी काल प्रयत्न केल्यार करोडांनी देव्याका दिवंक जायना म्हणून धनी बरें जाणा देखून आसूं दी पाप धनी पडटा पांय धरता बोगसाणें मागता रडता धनी म्हणटा आसूं दी तुजें रीण तुका फारीक करता कंत करनाका वच आनी हो मनीस धनयाचे काकूळ आपणायलेलो बोगसाणें आपणायलेलो पाटी वेता पाटी वचून ताका मेळटा ताचो सांगाती साकोर 100 रुपया रीण गोळो चिरडून म्हणटा तुवें दिवंक आसलेलें म्हाका दी पण धनयान हाका काकूळ दाखयली धनयानाची रीण माफी केलें आनी काकूळदार जायचे की हो अहंकारान भरलो गर्वान भरलो अहंकारान भरलो वचून सांगाती साकराचो गोळो धरलो आनी म्हळ्यार तुवें 100 रुपया आसले दी जाय नाजाल्यार तुका सोडिना जैलान घालता ताका पुलिसांक मारयता ताका खैदी करून घालता ताका आनी ही गजाल ताचे सांगाती साकोर धनया सांगता ताळे तुवें करोडांनी बोगसिल्लो तुजो साकोर ताच्या सांगाती साकराक 100 रुपया बोगसूंक तयार ना आनी रायाक भोव दुखता आनी पाटी आपयता आनी म्हणटा हांवें तुका बोगसिलें करोडांचें देवें तुवें 100 रुपया बोगसूंक तुका तयार ना जालोय तितलो हारामी जालोय तितलो कठोर जालोय म्हज्या लागचें बोगसाणें म्हज्या लागची काकूळत घेवन ती काकूळत हेरान तें वांटूंक सुकलोय तूं धरा ताका हात पांय बांदा कैद करा ताका पयशाक पयसो फारीक करीसर ताका सोडी नाकात थंयसर जातलें रडणें आनी दांत किरलो न्ही ताची पर्वा करनाकात खंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो दिसपडच्या आमच्या जिवितांत कितली काकूळत आमी देवा थंय मागून घेता कितली काकूळत कितलें बोगसाणें देवा थंय आमी जोडून घेता आमी कितले पटी खुमसार जाता वर्साक 3-4 पटी 12 पटी देवाची काकूळत निरंतर आमचें तें आसा आमच्या पातकाचे हर एक लेख दवर देव तर आमचे रागार जाल्लो जाल्यार
आमच्या पदकाचे हर एक लेखदर देव तर आमचेर क्रोधान भरलेलो जाल्यार भुमीचेर एकच एक मनीस आसतो ना, एकच एक मनीस. सोदोम आनी गोमोर शहराक मेळलेली काकुळती आमकां मेळची ना. सगळी गोबर जावन येते. पूण आज आमी आसांव जाल्यार हो संवसार प्रगतीच्या पावंडा पावला जाल्यार देवाची अपरमीत काकुळत आनी ही काकुळत आपणायलेल्या आमी ती काकुळत हेरां थंय जोड घेवंक जाय, हेरां थंय वांटून घेवंक जाय. ती काकुळत हेरां थंय आमी वांटून घेवंक जाय. कशें कशें आमी वांटून घेवंक जाय. कित्याक जेजू म्हणटा देवान म्हजो मोग केला, हांवें तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवान आपणाचेर काकुळत वतल्या दाखयल्या तीच काकुळत आमी हेरां थंय वांटून घेवंक जाय. बोगसण्याचे मनीस आमी जावंक जाय, मोगाचे मनीस आमी जावंक जाय, न्हय रागाचे, न्हय क्रोधाचे. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबांनी दुसऱ्या वाचपांत सांपावरू म्हणटा आमी जियेता जाल्यार क्रिस्ता खातीर, मरता जाल्यार क्रिस्ता खातीर. म्हळ्यार आमी मोगाचे जियेता जाल्यार मोगाचे मनीस, मरता जाल्यार मोगाचे मनीस. जियेता जाल्यार काकुळतीचे बोगसण्याचे, मरता जाल्यार काकुळतीचे बोगसण्याचे मनीस आमी जावंक जाय. अच्छा बाय दुसऱ्यांची बी आमकां ना. जियेता जाल्यार सोम्या खातीर, मरता जाल्यार सोम्या खातीर आमी सोम्याचींच आनी सोम्याच्या मोगांत आमी जियोंक जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी मोगाचे काकुळतीचे मनीस. देखून आमी रागाचे मनीस जावंक नजो. मिसांतोन फाटीं गेल्या उपरांत आमी म्हणूंक नजो खंयच्या की मिसा वचून येता मागीर तुका शिकयता म्हणून जायना. आमी थोडे फावटी येतात की आतां मिसा वेळ जालो खंयच्या की मिसाव येता मागीर येवन तुका शिकयता. तशें जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आमी रागाचे मनीस जावंक जायना, आमी क्रोधाचे मनीस जावंक जायना. राग आनी क्रोध पयस दवरया, देवाचो मोग आनी काकुळत आपणावया. त्याच काकुळतीचे आनी मोगाचे मनीस जावंक देवा स्वतान कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. तुमच्या बुकांत पान नंबर 4 नातल्या 5 काडा. व्हडले सतमंता आमी सांगाता म्हणूंक जाय. देखून हो आमचो भावार्थ, हो पवित्र सभेचो भावार्थ, हो उसारूंक आमकां उडवीक आनी अभिमान भोगता तो भावार्थ आतां आमी सांगाता उसारया. एकाच देवा सतमंता सरपदवेदार बाप तो सर्गांनी प्रितमीचो दिसत्या ना दिसत्या वस्तू सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ता सतमंता देवा सकलो स्पूत तो सर्व कळादी बापातान जल्मला. देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपसल्लो करो देव. तो देवातान जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो. ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशा पासत आनी आमच्या सोडोन्या पासत सर्गांतान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंवकारमयाची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंच पिलाक ताणें ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसल्यान ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो जिवन जालो. सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसेवी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीव दतार तो बापानी पुता तो निपसला. बापानी पुता बराबर ताका समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले सभेक सतमंता पदकाच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विस्वास रावता. आमेन. आमची उसारलेल्या ह्या सभावार्थाक लागून आमची मागणी, आमची गरजो सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा आतां आमी समर्पया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेचो वडील पाप सैबाक, सर गवळ्यांक, याजकांक आनी धर्मिकांक दाळ्याची सुवार्ता परगट करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या पुढाऱ्यांनी जात मोतमळ्ळो बेस करिनासतना सर्वांचे उदरगती खातीर बरी योजना मांडून हाड ती सुफळ जायशें वावरूंक तांकां तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडे शिड्यान कश्ट नासच्या सर्वांचेर तुजें बेसांव घाल. तांची पिडा गूण कर. तांची जतन घेतिल्ल्यांक तुजें मजत लाभय. समेस्त पिडेस्तांनी कश्टा मदें बाबार्थ सांडिनासतना
दैरान जियोंक कुरपा लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या युवाजनांनी आनी भुरग्यांनी बऱ्या वाटेन समकोन मावल्या बरी जिवी जियोंक अशें एक बरो फुडार रुपीत करूंक तांची काळजां मना उजवाडाय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक ह्या येवकारिस्ताच्या मेसा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी आमची कुटुंबां तुज्या मोगाचे आनी समाधानाची बिडारां जावन परिवर्तीत करूंक कुटुंबाच्या सर सांद्यांनी एकामेका थंय आसलो मनस्ताप वेगळा सार पयस कर बगसून एका मनाची आनी एका काळजाची जावन जियोंक आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक सांजू देवाक समर्पिल्ल्या पिरगजेच्या आनी पुणशेताच्या उदरगती खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल तांच्या वावटींचो आनी दानाचो फळ ह्या तेश मापान तांकां मेळोसो कर सांगात अशी आपूण ताळ्यार हाती धरली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पंथाक पावय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक फाटल्या दिसांनी कांय इल्लोसो पावस देवान आमकां फोव केला त्या स्वर्गान दिव्या फुडल्या दिसांनी बरो पावस आमकां फोव जावं दी ऋषीक बेड्याक मनशाक मनजातीक सुकण्या संवसांक इथेश्ट उदाक फुडल्या दिसांनी फोव जावंची तसो जरीसो पावस आमकां फोव जावं दी म्हूण मागे सर्गींच्या भोवमुगाळ बापा तुजे मुखार उसरलेली आमची मागणी तुका आमी भेटोवन दिता राग आनी क्रोध मनशाक तुजे तावन मेकळें करता मनशाक पातकान घालता आनी मनशाक नासाच्या वाटे पावयता असलो राग आनी क्रोध पयस करूंक आनी तुका मानता तसलें जिवीत जिवंक तुजे करी वर्गी जावंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं पांचंको 121 मोग आमच्या काळजाचो वावर आमच्या हाताचो सर्वेस्परा बापा तुझे समोर स्वीकार कर काणिको मोगान तुका दिवच्यो फळादी कर बापा वावर आमचो तुवें दिल्ली सर्वेनी आमची सगळी जिणी बापा मोगान स्वीकार कर पुण्या वायना सगळे हे आमचे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या तंतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वे दाते बाप्पा मानता तसलें जावं म्हूण मागात आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्रतेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्पर आमच्या भोवमुगाळ बापा तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हण आमी बाबार्थान सतमनता तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्ताच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्येतान जल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोसून सस्ताच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून सर्गानी संवसार आनी सर्गीचो सगळो दळबार संतोशान तुजी स्तुती गायतात तांचे संगती आमची तळ मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र
भोवी दरबाराचो सर्वेस परतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय. मगर भाव भयणीनो भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता उंडा आनी वाय नासलें जेजूचे मासारी रग सावन बदलशी ही भोव पवित्र आत्म्याची घडी. सगळें आमचें जिवीत प्रतिरितीन आमच्या जिवितांतलो राग आनी क्रोध सोमयेच्या कुडी रक्ता समर्पया. आमी मोगाचे आनी काकुळतेचे मनीस सांगू सोमयेच्या कुडी रक्ताची ससाय मागया. बापा क्रोस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुझ्या पवित्र आत्म्यात हाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सुसूंक इच्छा दीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पवची. ते स्प्री जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली न्ही म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नवे आनी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogutu pergetuya जेजू Melo Jesu jivan zala Jesu navyan बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतल्या म्हाका समेस्त पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सैबा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी. तांकां तुजी इस्तगतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकार मर्यादेवाच्या माय संगती ती सपती भगेवं झुजे भगेवं नर्मदता भगेवं झुजता देवनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदराची आजना मतीन दवरना आमी रागाचे क्रोधाचे मनीस जायना जावच्याक मगर मोगाचे आनी काकुळतेचे मनीस जावंक देवा स्वादार आनी कृपा मागोन समयान शिकलेल्या मागणे सांगाता मागे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां शितांव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. देवकरुणेची जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमचे सुडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अतिरेक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाठाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ.
तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं माय मग सुगुर्त सावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया इजवन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेस्त तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. राग नासतना क्रोध नासतना जियेल्ली पगार मोगाची आनी काकुळतेची जावन आपणा जिवाचें समर्पण करून आमी मोगाची काकुळतेची जावन उलो दितात ती हे शेळीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फोवना पूण तुजे कस उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. मोजा मोगान बरो सोम्या काळजांत येताय तुकाच म्हाका दिव जिणी नंदन करता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये मोन मागता म्हाकाच तुका दिवूं तुजे तयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये मोन मागता म्हाकाच तुका दिवूं तुजे तयेक जाता. सुमेन केल्ल्या बऱ्यापणाक उपकारा बावड्या अर्गां तुका सुमयान जेजू ओगळप तुका सुमयान जेजू आराधान तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू सर्वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले निवारलेल्याक कुडियत्म्याची बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर सपयांतले मरणादीक पिड्यांतले अवघडांतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर कालच्या रातीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर आयसो दीस पळोवचे भाग फोव केल्ल्या खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवचें भाग फोव केल्ल्या खातीर तुज्या उतरान आमकां दोशी केल्ल्या खातीर तुज्या पवित्र एवकरिस्तीक जेवणांत आमकां पोशीत केल्ल्या खातीर फाटल्या दिसांनी बरो पावस फोव केल्ल्या खातीर तुवें केल्ल्या सर्व बऱ्यापणा खातीर अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आदार आनी सजना. प्रार्थुया सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिता. आमचे स्कतकायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच तुज्या बळान आमकां तूं दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो जळुणेचो फळ आमचे जिणेचे सालींत आमी भोगीसो आनी दाखयसो खर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. ऑक्टोबर म्हयनो आमकां परबेचो म्हयनो आदल्या गोडी परिशदेच्या जमतीर ह्या वर्सा फेस्त आमी आदल्या वर्सा बरीच आचरण करचो निर्धार केला. ह्या दिशेन ह्या फेस्ता बाबतींत जायतीं कार्य अशीं आसात. हे पटीचो संदेश फेस्ताचो
सोम्या जेजूच्या सळावळीन शेगुणाची कुटुंबां बांदया सांजू ता देव कुटुंबाचो शेरोती ह्या देयकाल हें फेस्त आमी आचरण करता. ह्या फेस्ताक तयार जावन जायती कार्य आमी हांगा आसा करता. वर्सान वर्स करचे बरीस ह्या वर्साय ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर परिसर नितळे सुवावर आसतलो. ऑक्टोबर 8 तारखेर रक्तदान आनी भलायकी तपासणी शिबीर सकाळी 9 ते दनपारां 1 वरां पर्यंत आसतलें. फेस्ताक तयार जावन 3 दिसांची रितीर ऑक्टोबर 11, 12, 13 तारखेर सकाळी 9 ते सांजेर 5 वरां पर्यंत आसतली. ही रितीर चलून व्हरतात मनादिबा पियुस डिसोजा आनी पंगड शिवमोगा. जागरणेची रात ऑक्टोबराच्या 14 तारखेर शेनवारा सांजे 7 ते 15 तारीख आयतारा सकाळी 6 वरां पर्यंत हांगासर आसतली. फेस्ताक तयार जावन 9 दिसांच्या नव्यान 19 तारीख येतावन ब्रेस्तारा तावन 27 तारीख शुक्रारा पर्यंत आसतलें. 19 तारखेर 10 वरार बावटो 12 वरांची सुरवात आमी करतल्या. 22 तारखेर आयतारा सांजे 4 वरार वोचांचो पुरशांव 5 वरार कोंपरीचें संभ्रमीक मीस उपरांत कोंपरीचो पुरशांव. 26 तारखेर हांगासर सामुहीक काजारां आसतलीं. येदोळ पर्यंत 3 जोडी आमकां हांगासर लाभल्यांत. 27 तारखेक बेसपाचो संभ्रम सांजेर 6 वरार चिरेलसो आशिर्वचन आनी पुरशांव उपरांत मीस. 28 तारखेर फेस्ताचो संभ्रम सकाळी 7:30 वरार फेस्ताचे सादें मीस. 10 वरार फेस्ताचे संभ्रम मीस आमचे दिसचे गोळी बाप अधिगमनादी दोतोर पीटर पॉल सल्डाना हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. ऑक्टोबराच्या 29 तारखे 29 आयतारा सांजेर 6 वरार बलीच्या परका पंगडा तावन तिलकेद बळ्ळी देवदास कापीकाड निर्देशन असो तुळू नाटक पुदार दिदा तंड ही गरजेच्या उक्त्या मैदानार आसतलो. ह्या सर्व कार्यांक तुमचो भरपूर सांगात आमी आशेता. आनी ह्या फेस्ता बाबतींत तुमचे ते सवा आमी मुद्दम दान वेळार ऑफिसान दिवंक उलो दिता. तशेंच ह्या फेस्ता बाबतींत पिर्जेंत सादी पिर्जेंत रुपये 1000, फेस्त पिर्जेंत रुपये 5000, प्रधान पिर्जेंत रुपये 25,000, पोषक पिर्जेंत रुपये 50,000 आनी सामुहीक काजाराचें पोषक पण रुपये 25,000 तुमी दिवन ह्या फेस्ताक सहकार दिसे म्हूण तुमकां उलो दिता. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाची बुडुकान पांचंको 213. सोम्या वेता तुका अर्गा दिता तुझे नाव गाता माया मोगा नाव जियेता. सोम्या वेता तुका अर्गा दिता तुझे नाव गाता माया मोगा नाव जियेता. उजवाड तुजो पांकय मुझे राता सता वाटेन मेठा काढून वेता. सोम्या वेता तुका अर्गा दिता तुझे नाव गाता माया मोगा नाव जियेता. मोगाळ पुता सोवे मोरे आशिर्वाद दिवा भगीन कृष्णाच्या कृपेने आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचे न्हू तुमी भक्ती का आमकां चड मोगाची आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागतात आनी असो आमच्या आनी तुमच्या मदें एक मोगाचो बांद आसा. फाटल्या जायत्या वर्सांत तुमी आमकां विविध रितींनी सहकार आनी पाठिंबो दिवन आसात. हर एक पटी मिसा उपरांत आमी तुमचे लागीं कुमोक मागलेल्या वेळार इस्कलाच्या बऱ्या वावरा खातीर तुमी जायतो वावर जायती कुमोक आमकां दिल्या त्या पासून तुमकां आमी दिन वाचता. इस्कलाचें काम हातीन धरलें तें जावनूच आसा. सारकें पंथाक पावूंक ना पूण कितें गरजेचें आसा तें आमी करून आसा. ह्या दिशेन जायत्या जाणांनी तुमी आमकां कुमोक केल्या आदार दिल्या
आनी सांगात दिला त्या पासून तूं काळजांतान तुमकां देव बरें करून म्हणटा. तशेंच आणकी जायतो वावर करूंक बाकी आसा. तुमच्या उदारपणाच्या सहकारांनी कुमकेन तो पंथा पळोवंक आमकां साध्य जाता. ह्या दिशेन तुली फुलाची पाकळी दिवन वर्त्या मापान सहकार दिवंकी तुमकां आमी आपोवणें दिता. तुमी येदोळ दिल्ल्या सहकाराक बरेपणाक आनी तुमच्या उपकारांक आमी ऋणी जावन आसा आनी खंडीत काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुखल्या वावराक तो सुसांगात पाठिंबो आमी आशयता. हांगासर दिल्ल्या अकावंट नंबराक तुमी आमकां कुमो करियेत. तशेंच हांगासर दिल्ल्या फोन नंबराक फोन करून आमकां संपर्क करियेत. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा आनी खंडीत देव आम्हा हर एकल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. परत तुमकां देव बरें करूं.